लोकशाही रे बाबा लोकशाही केव्हा लोकशाही जशी पेदरुल्या पाटात लादरुली गाय केव्हा लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लादरुली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही या 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 अमृत्या ए अमृत्या अगो तुझे कितें चल्ला गो कितें जुडो कराटे गेल्ल्या भशेन कितें करता तूं तें राव दोत्तू आप्पा तुका भितर येवन सांगता हा यो दोत्तू आप्पा तुवें सारकें पारखिलें हांव जुडो आनी कराटेच शिकता आगो आता ह्या वयांत भुरगेपणांत तरणाटे कराटे जुडो शिकतात हें हांवें आयकल्लें पूण तूं आतां पूण मराठीन एक म्हण आसा न्ही रे दोत्तू आप्पा वयात काय असतं आगो बाये वयात काय असतं अशी म्हण न्हय ती म्हण नांवात काय असतं पूण दोत्तू आप्पा गोंयच्या बायलांक मात ही वयात काय असतं म्हणूच लागू जाता कित्या वयल्यान आमची ताई पळय दोत्तू आप्पा ह्या वयान सुद्दां ती एक्टीव आसा सांताक्रूजची मामी फाटले वर्स मेरेन एक्टीव असली आगो पूण तुजी ती आतां ताई आनी तुजी ती मामी खंय आसात गो दोत्तू अप्पा ती खंय आसा ती कोणाकूच कळना सरकारान माध्यम धोरण जाहीर केल्ल्या त्या दिसा पासून सगळे भाशामोगी तिका सोदतात ती आसा मरे बरी ती बरी आसतलीच गो दिगंबर गेट वेल सून म्हणून फेसबुकार जे पळय एक सायट आसा त्या जाग्यार ताई गेट वेल सून म्हणून मारपाचें मुगो पूण तें सोड म्हाका एक सांग तुवें मदींच हें कराटे आनी जुडो कशें कितें सुरू केलें गो तुका खबर ना दोत्तू अप्पा कितें अरे गोंयच्या पोलिसांनी आतां 16 ते 45 वर्सां मेरेनच्या बायलांक आनी चेडवांक कराटे आनी जुडो शिकयतले खंय बायलांक आनी चेडवांक कराटे आनी जुडो शिकयतले आगो पुलीस खात्यांतल्या बायलांक कराटे आनी जुडो येता आनी त्या दादल्या पुलिसाकूय येता काय ना म्हाका कांयच खबर ना तें म्हाका खबर ना दोत्तू अप्पा पूण हांवें म्हाजी प्रॅक्टीस सुरू केल्या आमचे ते शेजारचे रे रिचा आनी रिदिमा आसा न्हू तेणे मरे कराटे कोर्स केला तेणे म्हाका हें सगळें शिकयला आगो बाये तुमी चलयो बायलां हे कराटे जुडो शिकून कितें करतली रक्षण कोणाचे देशाचे मागीर राज्याचे ना तशें जाल्यार घोवाचें दिसता ना आमचेच तुमचें हय हें कशें कितें दोत्तू अप्पा आतां न्ही गोंयांत बलात्काराची प्रकरणां खूब वाडल्यात हय हें मात खरें त्या खातीर न्ही पुलिसांनी बायलांक सशक्त करपाचें थारायलां म्हणजे कोणी तेंचेर अत्याचार करूंक आयलो जाल्यार तेंच्यांनी झगडून आपलें रक्षण करचें म्हणून म्हणजे सिंगम आनी रावडी राठोड हे पिक्चर पळोवन अजून पुलीस सुदरूंक ना तर म्हणजे आगो फाटीं म्हापशां मुगो चोरयो जाताल्यो कळ्ळें तुका तेन्ना पुलिसांनी कितें करचें कितें केलें सगळ्या देवळाच्या कमिटीच्या लोकांक मुगो पुलिशेन आपयले आनी तांकां हाडून जुडो आनी कराटे शिकयले ना तांकां आपयले आनी सांगलें की रातच्या वेळार तुमी सगळे देवळा भोंवतणी गस्त घालात म्हणून आनी जर कोण चोर येतना दिसले जाल्यार आमकां फोन करात नाल्यार आपोवंक धाडा आमी येता म्हणून दोत्तू अप्पा देव लोकांचें रक्षण करतात म्हणटात पूण आतां लोकांचेरूच देवाक राखपाचो प्रसंग आयला मरे अरे गोयना खंय गेल्लो रे ज्योतिषा कडेन ज्योतिशा कडेन कित्याक रे अरे भविष्य पळोवपाक मागीर सांगलें ताणें भविश्य ताका वेळ ना फावना गो ताका फावना कित्याक फावना रे अरे फाटल्या तेंपार ताका हवामान खात्याचे अधिकारी विचारपाक येयल्ले कित्याक रे पावस पडटलो वा ना तें विचारपाक येयल्ले हें मात तुजें सारकें रे बाबा अरे आमचें हवामान खातें पळय आसा तें फाटलीं 10 वर्सां मरे केन्नाच सारको आदमास सांगिना कितेंय सांगतात आतां अंदू तांणी सुरवातेक कितें सांगलें 1 जुनाक पावस येतलो म्हणून सांगलें मागीर म्हणाले 4 जुनाक येतलो ताचे फुडें म्हणाले की अरबी समुद्रांत पट्टो तयार जाला ताणें पावसाक आडयला अशें सांगलें कळ्ळें 7 जून म्हणसर पावस आयलोच ना पोटो घालून पावस हाडो येता
पावस कितें जनावर? आगो हे लोक मुगो प्रत्येक फावट सगळ्या लोकांक गाडव करतात. अरे गोंयान पावस पावला न्हू तरी हे हवामान खातें कितें सांगता येता ते 48 वरांक म्हणटा गोंयान पावस येतलो. मागीर तो कितें उमखळटा रे? हांव म्हणटा हे हवामान खातें जायच कित्याक? ताचे परस सरळ ज्योतिशा कडेन वचपाचें. हां बरी याद जाली. ज्योतिशा कडेन तूं म्हणटालो पळय, कित्याक गेल्लो ज्योतिशा कडेन आनी कोण आशिल्ले रे थंय? पुलीस. पुलीस? हय. कित्याक रे? देवाक कोणें चोरून व्हेलो हें ज्योतिशा कडेन विचारपाक? ना रे, अरे त्या ज्योतिषाची गाडी कोणी तरी चोरून व्हेली. म्हणजे ज्योतिशाक आपली गाडी चोरून व्हरतले हे भविष्य पयलीं कळूंक नासलें तर? ते पुलीस कितें तुजी गाडी मेळ्ळी म्हूण सांगपाक आयिल्ले? ना रे. ना जाल्यार पुलीस ज्योतिशाच्या घरा कित्याक आयिल्ले तर? अरे तुजी गाडी खंयचे दिशेक आसतली हें भविष्य आमकां सांग ह्या खातीर पुलीस ज्योतिशा कडेन येयल्ले. मागीर ताणें कितें सांगलें? मागीर गोंयनाथ ज्योतिशान दिशा सांगली रे. आगो त्या ज्योतिशाचें आयकून पुलिसांची दशा जाली. आगो तांणी तांकां एका देवळांतल्या भटाचें नांव सांगलें. हा. तेचे कडेन वचत तो तुमकां दोरो दितलो आनी तो चोर खंयचे दिशेन गेला पळय तें तुमकां सांगतलो. पुलीस भटा कडेन गेले. मजा पळोवया म्हणून हांवूय तांच्या फाटोफाट गेलो. कित्याक रे? आगो थंयसरूय लोकांची गर्दी. कोण लोक रे? आगो उदका पुरवण आनी इलेक्ट्रिसिटी खात्याचे व्हडले अधिकारी भटा कडेन येयल्ले. कित्याक? नळाक उदक केन्ना येतलें? खंयची पायपलायन फुट्टली? लायट केन्ना वतली? झाडां पडून लायटीच्यो वायरी केन्ना तुटतल्यो हे विचारपाक? ना गो, प्रत्येक सरकारी खातें दर एक वर्साक सत्यनारायणाची पुजा बांदता. तेका लागून भटजीक एडवान्स बुकींग करपाक लागून ते थंय येयल्ले. एडवान्स बुकींग? शाबास रे पठ्ठ्यानो, एडवान्स बुकींग. अरे हांव म्हणटा हे सत्यनारायणाचे पुजेचे एडवान्स बुकींग करपाक हे अधिकारी वता पळय ताचे परस पावसा पयलीं लोकांक त्रास जावन फावना म्हणून हे एडवान्स चॅकींग कित्याक करिनात रे तर? दोत्तू आप्पा, फाटल्या दिसांनी उदका पुरवण सारकी नासली म्हणून गोंयच्या लोकांचे खूब हाल जाले. आगो लायट ना जाली आनी आमकां उदक दिवप शक्य ना जालें अशें सांगलें तांच्यांनी. अरे 6 जुनाक म्हापसा कोर्टा कडेन ते ट्रॅफिक सर्कल आहा पळय थंय एक व्हडलें वडाचें पोरनें झाड पडलें. आवयस, कितें गो? थंय जायतीं भुरगीं बसीक उबी रावतात मरे. तरी बरें 7 जुना पयलींच हें झाड पडलें म्हणून. हांव म्हणटा हे जे लायटीचे आनी उदकाचे अधिकारी आसा पळय ते जेन्ना पळय भोंवतात लोकांक कितें त्रास जाता तेन्ना तांच्यांनी सगळें सारकें पळोवंक जाय. आतां लायटीच्या वायरीचेर खांदे येतात ते कापतात तेन्ना ह्या अधिकाऱ्यांनी पळोवंक जाय की तें जें झाड आसा ताची पाळां मुळां घट आसा काय ना, तें झाड कोसूंक शकता काय ना हाची सगळी तांच्यांनी त्याच वेळार चवकशी करूंक जाय. हय. तशें जाल्यार मागीर तांकां वर्सुकी सत्यनारायणाची पुजा करची पडची ना? तें आसूं रे, पूण ते ज्योतिशाची गाडी खंयच्या दिशेक चोरयेक गेल्या ही गजाल त्या भटान पुलिसांक सांगली. अरे त्या भटान तांकां कितें सांगलें जाणाय तूं? तुजी ती चोरयेची गाडी घेवन चोर खंय पयले पुर्वेक गेले, तेच्या उपरांत खंय पश्चिमेक गेले, मागीर खंय ते दक्षिणेक गेले आनी उपरांत उत्तरेक गेले. अरे खंय ते चोर ती गाडी घेवन खंय सगळ्या दिसांक घूं घूं घुंवता. आनी हें त्या भटान सांगतकूच पुलिसूय घुंवपाक लागले आसतले. तें आसूं रे तूं अप्पा, पूण तूं म्हाका सांग मायाचे सुटयेन तूं खंय भोंवून येयलो रे? अरे मायाच्या सुटयेक मरे हांव सिंगापूर, मलेशिया आनी थायलंडाक भोंवून आयलो. म्हाज्या चल्यान म्हाका भोंवडयलो बरो. हय. सिंगापूर, सोलापूर, शिग्नापूर हे गांव आयकल्या. सिंगापूर खंय रे दोत्तू आप्पा? सिंगापूर तसो ल्हान देश पूण वालोर तांकां. कित्याक रे? अरे तांच्या देशांत म्हणटा ते कांयच चडशे तयार जायना, सगळें ते भायल्यान हाडटात. तरी लेगीत तांच्या रुपयाचें जावं तांच्या चलनाचें मरे मोल आमच्या रुपया परस चड. कित्याक रे? हांवें ती गजाल तांच्या गायडाक विचारली. मागीर गायडान कितें सांगचें की आमच्या देशाच्या राज्यकर्त्यांक लागून फुडाऱ्यांक लागून आमच्या देशाची ही आयज बरी परिस्थिती आसा. अशें? हय. थंय खंय मरे 0 टॉलरन्स टू करप्शन, भ्रष्टाचार म्हणटा तो नाच. अशें? बरें आहा मरे. आनी आमच्या देशांत हे राजकारणी कितें कितें म्हणून करतात. बिहारान खंय फाटल्या दिसांनी गोरवांक घालपाचो चारो ह्या चोरांनी खालो आनी आमच्या राजकारण्यांनी खंय ते गरिबांच्यो जमनी घेवन
सरकाराक खंय चड पयशांक विकल्यो. आगो हे राजकारणी इतलो पयसो चोरून खंय दवरतात आनी हांकां कोट्यांनी पयसो कित्याक जाय रे? हो भ्रश्टाचार जावपाक मरे आमीच जबाबदार. कशें रे आमी? अरे फाटल्या निवडणुकीच्या वेळार कितें जालें? परिवर्तन. परिवर्तन. परिवर्तन ह्या शब्दाचो मुगो नेमको अर्थ कितें आसा पळय तो आमकां डिक्शनरीत सोदचो पडटलो. फाटल्याच वेंचणुकेंत न्हू तर सदांच्याच वेंचणुकेंत मरे हे राजकारणी लोक पयसो मोडटात, पयशांचो फोग करतात. लोकांक सोऱ्याच्यो पार्ट्यो दितात, लोकांक चिकनाच्यो पार्ट्यो दितात आनी हें सगळें करपाक लोकांक खूश दवरपाक तांकां मरे पयसो खर्च करचो पडटा. मागीर जो कोण पळय वेंचून येता तो मरे भ्रश्टाचार करून पयशे सगळे एकठांय करता, आपणे खर्च केल्लो सांठयता पयशे आनी हें चक्र मरे सदांच चालूच उरतलें. दोत्तू अप्पा, सिंगापुराक नळाक सद्दांच उदक येता काय हांगा सारकेच लोकांचे हाल जाता? थंय उदक सद्दां येता, 24 वरां येता आनी जें उदक नळाक येता पळय तें तुज्यान डायरेक्ट पियो येता, इतलें शुद्ध आसता. थंय बिस्लरीची बाटली म्हणटा ती नाच. आनी मलेशियन कितें आवडलें रे तुका? पितृजया न्हंयेच्या देगेर आसा तें. पितृजया म्हणजे दोत्तू अप्पा तुवें थंयच्या न्हंयच्या देगेर पितरांचें श्राद्ध वाडलें काय कितें? आगो अमृत्या, पितृजया म्हणजे न्हंयच्या देगेर थंय सरकारी खात्यांतल्यो वेगवेगळ्यो बिल्डिंगो आसात, इमारती आसात. प्रत्येक ऑफिसाचे एक वेगळे वेगळे कार्यालय आसा, त्या खातीर एक एक बिल्डींग आनी प्रधानमंत्र्याचें ऑफिसूय थंयच आसा. अरे पूण तेतून नवें कितें आसा? आमचे दिल्लीकूय अशेंच आसा मरे. पितृजयाची सगळीं ऑफिसां मुगो सगळीं सरकारी कामां करतात. म्हणजे दोत्तू अप्पा आमच्या हांगा सरकारी ऑफिसांनी सत्यनारायणाची पुजा जाता तशी थंय जायना? ना, जर कोणाक घर बांदपाचें लायसन्स जाय जाल्यार तें एका दिसा भितर सरकारी ऑफिसांनी लोकांक दिवंक जाय असो थंय नियम आसा. जर कोणाचें कितें ऑब्जेक्शन आसा घर बांदपाक जाल्यार तें तशें ऑब्जेक्शन येना फुडें फायल आडोवन उरता, पूण 1-2 दिसां भितर ती सगळें चॅक करून ते परत तांकां लायसन्स बी दिता. थंय हो नियमूच आसा. अरे गोंयानूय सरकारान एक खिडकी येवजण म्हणून कितें तरी केल्लें न्हू रे? ती खिडकी म्हळ्यार तें जनेल मरे केन्ना बंद जालें दिसता. तें आसूं रे, पूण म्हाका एक सांग, थायलंडाक तुवें कितें पळयलें? थायलंडाचो तांदूळ मरे सगळ्या जगभर निर्यात जाता. उत्कृश्ट क्वॉलिटीचो तांदूळ तांचो, कळ्ळें? आनी तांच्या चलनाचें मोल मरे आमच्या रुपया परस चड. आमच्या देशांत गंव कुसून पिड्ड्यार जाता पूण गरिबांक कोण फुकट दिना. अरे पूण आमच्या रुपयाचो वालोर कित्याक देंवता रे? म्हाकाय तें कांयच कळना मरे. अरे आतां आमचे शेजारी राष्ट्रां आसात, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, हांचे चलनाचें मोल केन्ना देंविल्ल्याचें आयकुंकूच येवना. आमचें कित्याक देंवता तें म्हाका कळना. तें प्रधानमंत्र्यान सोदून काडूंक जाय. अरे गोंयना, पूण प्रधानमंत्री एकटोच प्रामाणीक आसूंक जायना. बाकीचे ताजे सहकारी आसा पळय ते प्रामाणीक आसूंक जाय. आनी जे कोण प्रामाणीक ना पळय तांकां मरे प्रधानमंत्र्यान कुशीक काडूंक जाय, तेन्नाच देश वयर सरतलो. आमचो मुख्यमंत्री खंय कामा बाबतींत खूब प्रामाणीक आसा अशें लोक उलयतात. ताणें खंय सरकारी खात्यांत शिस्त हाडल्या. म्हणूनच तर आमच्या मुख्यमंत्र्याक हेडमास्तर म्हणटात. कळ्ळें? पूण मरे फक्त मुख्यमंत्री प्रामाणीक आसूंक जायना, ताजे बरोबरचे सहकारी मंत्री, आमदार, विरोधी पक्ष फुडारी, विरोधी आमदार हे सगळे मरे प्रामाणीक आसूंक जाय. तेन्नाच मरे गोंयचें सिंगापूर जातलें. हय, अरे तेचे बरोबर आमी प्रामाणीक आसूंक जाय न्हू. खरें तुजें. आगो अमृत्या, सिंगापुरात जेन्ना आमी गेल्ले तेन्ना थंय चॉकलेटी खातकूच मुगो रॅपर्स म्हणजे ते चॉकलेटीची कागदां मुगो रस्त्यार उडोवंक भंय दिसतालो. थंय एक नेम आसा, कागदां बी तुज्यान रस्त्यार उडोव नजो आनी उडयतना ती जर सापडलो जाल्यार 10 सिंगापुरी डॉलर्स तुमकां दंड आसता. म्हणटकूच आमी ती चॉकलेटी गाडयेन आसतना खावप आनी बॉल्सान नाल्यार खंय तरी ते रॅपर्स दवरप. मुंबय एअरपोर्टार पावली, हांवें चॉकलेट खाली आनी थंयच्या शिस्ती प्रमाण थंयच्या यादी प्रमाण हांवें रॅपर्स काडले आनी बॉल्सान घाले. गाडयेन बसतकूच याद जाली की आमी इंडियेन पावले म्हणून. हांवें कितें करचें, ती बॉल्सांतली कागदां काडली आनी रस्त्यार शेवटान दिली. हाजेरसून कितें कळटा? हाजे वयल्यान कळटा तूं जाणटो जावनी चॉकलेटी खाता म्हणून. ना, हाचे वयल्यान कळटा की आमच्या आंगान शिस्त ना, आमी बेशिस्तपणान वागता. लोकशाय.